Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही पातकाची धूप धरणे जिणी बदलूनच्या विषयात ऐकून असो नाही. ट्रू रिपेंटन्स म्हळ्यार ताका सो इन्ग्रेडियंट्स गरजेच्यो म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा. तातूंत एक आमी जाणून जाता तसो पयलें सायट ऑफ सीन, पाताक आमी पळोवचें. दुसरें सॉरो फॉर सीन, पातका खातीर रडचें. तिसरें कन्फेशन ऑफ सीन, आमी पाताक उचान सांगचें. चवथें शेम फॉर सीन, पातकाची लज भोगची. पांचवें हेट्रेड ऑफ सीन, पाताक कांटाळचो, पातकाचो द्वेश करचो. आनी निमाणें टर्निंग बॅक फ्रॉम सीन, पाताक सांडून देवा थंय परतुंचें. आमी 3 संगत्यो येदोळ्याचो आयकल्ल्यो आसात. आज चवथी म्हणजे शेम फॉर सीन, पातकाक लज भोगचें. पळया मोगाच्यानो, पातकाची लज भोगचें म्हळ्यार तें आमी स्वाभावीक जावन थोडे फावटी लज जाता आमकां. चिंत्या एका चेडवाक, तरणाट्या चेडवाक कोणें म्हणे तमाशे केले, चेडूं लज येता. तें न्हय, तें स्वाभावीक लज. पूण हांगा पातका खातीर लज भोगचें इज अ होली शेम म्हणटा. होली ब्लशिंग, लज भोगचें. पवित्रपणान लज भोगचें. लज ती पवित्रपणान उपजता. ते देवूच आमकां ही लज भोगूंक सांगता. एजेकियल प्रवादी मारिफात 40 अध्यायाचें 10वें वचन. बाया तितके वाच. आनी तूं लास्ट पार्ट वय. आनी तूं मनशा पुता इस्रायेलाच्या घराण्याक मंदिराचे विवरण दे आनी ती ताच्या आकाराचे मेजप करून दी. आपल्या करण्यांची लज भोगल्या उपरांत मंदिराचो नमुनो पुरो. तांकां आपल्या करण्यांची लज भोगूंक जाय म्हणून देवाचें उतार सांगता. पळय मोगाचें न्हू, हें होली ब्लशिंग देवूच आशेता. आमी पातका खातीर आमचें पाताक कितलें कांटाळेचें हें जाणा जावन आमी लज भोगूंक आसा. आमकां येज्राच्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत 6वें वचनांत इस्रायल प्रजा कितें करता, अन्य लोकां सांगाता संबंध करून लग्न जाता. हें येज्रा याजक आनी प्रवादी जावन आसलो, ताच्या गमनाक आयिल्ल्या वेळार ताका लज भोगता. तो कठीण दुख्खेस्त जाता. इस्रायल प्रजेन देवाच्या आज्ञा विरुद्ध गेल्यात न्हय, लजेन ताका आपले मुखामोल आनी पुराय जाता. आपले केसें करता. आयकया येज्रा कितें म्हणटा म्हणून येज्राच्या पुस्तकांत 9वा अध्याय 6वें वचन. हांवें म्हळें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना. पुरो पळया, येज्रा लोकांच्या पातका खातीर लज भोगता. आमी तर आमकां तशें भोगता की मोगाचो न्हू. ताणें अन्य धर्माच्या लोकां कडेन काजार धरल्याक येज्रा एका याजकाक लज दिसली. आज आमचीं भुरगीं तरणाटीं आमच्या जेजू क्रिस्ताक सांडून अन्य धर्माच्या सांगाता लग्न जाता आसतना स्वता आवय बापायक सयत लज दिसना म्हण चिंता हांव. कित्याक वी आर मॉडर्न. हें पुरा कॉमन. आनी तुका जायना. वी आर सोशियल पीपल. सगळ्या सांगाता मिक्स जावन कांय चूक ना. अन्य धर्माच्या सांगाता काजार जाल्ल्यान चूक ना. देवान प्रोहिबीट केलां. पण आमकां तें लज दिसना. आमकां एक समुदाय जावन त्या चेडवाच्या आवय बापायक मात्र न्हय, ह्या चेड्याच्या आवय बापायक मात्र न्हय, बगार आमी क्रिस्ती परजा जावन कशें येज्रान लज भोगली खंयच्या विशयांत समुदायाच्या पाताक आमी आज याजक जावन समुदाय जावन आमी लज भोगता आमकां ना मोगाचें न्हू.
लज बघचे म्हळ्यार वी हॅव टू ब्लश, होली ब्लशिंग. केन्ना वेचीक पूत आपल्या सिंचरेर आयलो आनी आपल्या बापायच्या कडेन वसिजे आपल्याचे बोक्साणें मागिजे म्हणटा आसतना ताका इतली लज बगली, आपूण तुजो पूत सयत म्हणूंक योग्य न्हय म्हणून लजेन ताच्या मुखामळ सगळ्यांच भावलें. पळया लुकाचो वांजेल 15:21 कितें सांगता म्हूण. तोळपुतान म्हणलें, तोळपुतान म्हळें, बाबा, लूक 15:21, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे हांवें विरोध देवाचे आनी तुजे विरुद्ध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पळया कसली लज ताका भोगली मोगाच्या न्हू. ए होली ब्लशिंग, होली शेम. हाका आमी हें सारकें जाणा जावंक आसा. आमकां पातकाची दूख धरचें, कुमसार जावचें, आमकां ट्रू रिपेंटन्स सारकें गोत्तू ना मोगाचें न्हू. हे लज बघचें म्हळ्यार आमी 9 संगत्यो जाणा जावंक आसात. हे लज बघच्या विशयांतच 9 संगत्यो आमी जाणा जावंक आसात. एक जाणा जावया आमी. पयल्या सुवातेर लज बघचें म्हणटा आसतना आमी पातक करता आसतना sin brings guilt and guilt sometimes breeds shame. Sin brings guilt and guilt breeds sometimes shame. पातक आमकां दोशी करता, आमकां अपराधी करता, आमकां गुन्यांवकार म्हणटा. आनी हे गुन्यांवकार म्हणल्यार अपराधी हांव जाल्ल्या वेळार, हांव दोशी जाल्ल्या वेळार सबार जाणांक लज भोगता. लज भोगता मोगाच्या न्हू. पूण हांव नेना कितल्या जाणांक आमकां खरेंच लज भोगता गी म्हण. पळया मोगाच्या न्हू, आज हांव बापाक पयल्या सुवातेर देवान आपल्याच सारक्या सोब्या सोकन रचलें. तो एक आज हांव बापानी हे दोगी सोबीत लिल्ली फुलां बरी आशिल्लीं, धवी सोबीत सुंदर, म्हणजे तांचो आत्मो नितळ, पवित्र, परिशुद्ध, पापावीन खतावीन आशिल्लो. पळया तांकां ती विणगी आशिल्ली म्हणटा. पूण विणगी जाल्यार तांकां लज भोगूंक ना. उत्पत्ती ग्रंथ जेनेसीस चॅप्टर 2:25. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 25 कितें म्हणटा पळया. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आशिल्ली, पूण तांकां लज दिसनातली. पळया कित्याक तांच्यानी पातक नाशिल्लें, निश्कळंक ती आसली, पापावीन ती आशिल्ली, खतावीन ती आशिल्ली, सोबीत लिल्ली फुलां भाशेन धोवीन सोबीत आशिल्ली. वय मोगाचें न्हू. पण ज्या घडये ताणें आग भरलेलें फळ केलें, पाताक आदारलें, तें निश्कळपण होगडोन काण गेलें. निश्कळपण होगडोन काण गेल्ल्या पेक्षान तांकां लज दिसली. देव येत आसतना ती लिपली. कित्याक लिपली? आमकां हांव विणगो आसा म्हणून म्हाका कळीत जालें. ती पाताक करच्या पयलें ती विणगी आसल्यार तांकां विणगी म्हणल्यार गोत्तू नाशिल्लें. पूण ज्या घडये पाताक केलें तांचें विणगेपण दिसून आयलें मोगाचें न्हू. विणगेपण तांकां लज हाडली. लजेन तांणी अंजराच्या रुखाची पानां गुठलोन काणी न्हू लज दाखोवंक पळयलें मोगाचें न्हू. पाताक आमकां गिल्ट हाडटा. कित्याक तांकां गिल्ट आयलें, दोशी, हांव अपराधी, हांव गुन्यांवकार म्हणून कळ्ळें तांकां. ज्या देखून ती लज येयली. आमी लजेन कसा आमच्या पातका खातीर मोगाचें न्हू. दुसरें जावन आसा, पाताक आमी आदारतना आमी अनुपकारपण दाखयता. Sin makes us unthankful, ungrateful, and ungrateful हें लजेक कारण जाता. लजेक कारण जाता मोगाचें न्हू. पळया देवान आमकां इतलें पुरो आपलो मोग ओतला तसोच
असल्या देवा विरुद्ध आम्ही पातक करत असतना इट इज नथिंग बट इनग्रॅटिट्यूड, अनग्रेटफुलनेस. पळया, जर तर तुम्ही कोणाक म्हणे एकट्या भावाक या भयणीक तुम्ही हेल्प केला, आधार दिला, व्हडल्या मापान आधार दिला, आणि तो भाऊ या ती भयण तुमकां अनुपकारपण दाखयता, आणि तो भाव या भयण तुमच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार तुमी अनुपकारी जाली न्ही तूं अशें म्हणटना जायकी तांकां कोशेळ म्हणलें आसा जाल्यार तांकां लज भोगता, लजेन तोंड नापिचें पडटा. अशें जाल्यार मनशां मुखार आमी लज भोगता जाल्यार चिंतून पळया मोगाचें न्हू, देवान आमकां कितें करूं ना. मोगान आपली आशिर्वादाची जर चोतल्या न्ही, आमचेर यथेच मापान कसली आशिर्वाद आमचेर दिल्यांत आमी नियाळटोंगी. देवान आमकां फाव केल्ली कितली विंसणार आशिर्वादां आमचेर वतुल्ली आमी नियाळटोंगी. आमी इज्रायल परजे बरी जाल्याव न्ही, आमी अनुपकारी जाल्याव न्ही, आमी अनग्रेटफूल जाल्याव न्ही. वीच यू आर अनग्रेटफूल. आनी आमचें अनुपकारपण आमकां लजेक कारण जायचें न्ही. आमचें पाताक नियाळटना आमकां लज बगीचें न्ही. कसल्या देवा विरुद्ध, इतल्या मोगाळ देवा विरुद्ध, आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर समर्पण दिल्ल्या त्या देवा विरुद्ध आमी गेले न्ही. लौकीक तरान, प्राकृतीक तरान ताणें इज्रायल परजेचेर आमकांय संबंद जाता. जे कितें इज्रायल परजे तें केलां देवान तें आमकांय संबंद जाता. पळया मोगाचें न्हू, ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 13 to 15 तिके वाचचें आमी. देशाच्या उंच सुवात्यांनी ताणें तांकां वेलो शेतांतली फळां खावंक दिवन ताका पोसलो. खडपांतलें मोव ताका चिवोंक दिलें. फातरा खंचींतलें तेल तांकां दिलें. गोरवांचें धंय आनी बोकड्यांचें दूद, शेळयांचें आनी बोकऱ्याचें चरबे बराबर, भाशानाचे पाडे आनी बोकडे बोऱ्यांतल्या गोवां बराबर आनी उमाळटल्या दाका रक्तांचे बरो नमतुच्या मापान दाका सोरो पिवंक. जेशुरून दाटो मोठो जालो आनी वय दाटो मोठो आनी पुष्ट जालो. तूं फुगलोय आपणाक रचलेल्या देवाक तो विसरलो. आपल्या तारणाच्या खडपाक ताणें तिरस्कार केले. पळया मोगाचें न्हू, तुमकां जर तर एक मनीस, बरो मनीस तुमच्या तोंडाक उंडी दिता, तुमकां बरें खावंक जेवंक दिता, आनी ताकाच तुमी खोटायतात, कितलें दुखाचें गजालें, कितलें अनुपकारपणें. हें आमकां लजेक घालीचें न्ही. आमी लजेन कशें ती भिंडा बरी आमचें तोंड तामणें जायचें न्ही. मोगाचें न्हू, आमकां लज ना जाल्यार आमी जायकी प्रामाणीकपणान दूख धरूं ना म्हणे. आमच्या पातकाचे उडास येताना आमी आमचें तोंड मुखामळ लजेन बाविचें मोगाचें न्हू. वी शूड ब्लश आनी इट शूड बी अ होली ब्लशिंग. पवित्र लज भोगची जायची मोगाचें न्हू. हें जावन आसा दुसरें. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, लज आमकां विंगे करता. वी बिकम नेकेड. लज न्ही, मोगाचें न्हू, पाताक आमकां विंगे करता. sin makes us naked and we should
ब्लश आमी लज बगीचे मोगाचो न्हू फातकाचे आमकां गोत्तू ना पळय आतां हांवें सांगलें आज आम बापाक कितें जालें ताका हिमाप्रास शुभ्र आशिल्लो नितळ निर्मळ निश्कळंक धोळ्यान लिल्ली फुलां भाशेन सोबीत सुंदर पवित्र तो जावन आशिल्लो आमीय तशेंच आमकां बावतिजमाक आमकां आवय बापाय हाडटात धव्या वस्तूर न्हेसून हाडटात आनी बावतिजमा वेळार पाद्र्याक आनीक धवो तुवालो घालता तूं धवें न्हेसलय हें सांबाळ नितळ सांबाळ पवित्रपण जावन आसा धवो धरलो आमकां देवान पवित्रपण लाभिल्लें बावतिजमांत आपणाच्या सारक्या स्वभावाचो रस उरले आमकां केन्ना आमी पाताक कादारता आमी विणगी जाता तो धवो नगलो तो white garment of holiness, that beautiful garment of holiness will be stripped off. आमचे तांदूळ कान उडयतात आनी आमी नेकेड जाता विणगी जाता वय मोगाच्या न्हू आमकां बायबलांत कशें तें विणगी जाल्यार कशें लज भोगता म्हणलें आयकूंक 2 Samuel chapter 10 verse 5 आयकूंक मेळटा हांगा कितें जाता ह्या घडितांत हानून म्हणलो एक आसता ताचो बापूय मरण पावता देखून दावीद राई त्या हानूनाच्या बापायन आपणाक दया दाखयल्ली देखून आपूण हानूनाक बुजयता त्या दुखांत म्हूण आपल्या सेवकांक धाडटा सेवक वचून ताचें दूख व्यक्त करूंक कंडोलेन्स सांगूंक गेल्यार ताचे सांगाती हानून रायाचे सांगाती ताका रॉंग इन्फॉर्मेशन दितात हे गुप्तचर दीज आर स्पायज दे हॅव कम टू हें कितें तुज्या देशाचें सर्वे करूंक आयल्यात आनी झूज मांडूंक मागीर येता दावीद राईक अशें चूक समजणें दिल्ल्या वेळार तो ह्या सेवकांचें माथें अर्दें पर्यंत आसता हाफ एन हाफ शेव करता खाड हाफ एन हाफ शेव करता आनी तांच्या फाटल्याचें एक वस्तूर कट करता तांचें पुरा विणयेपण दिसता लज दिसता तें लज येवंक तयार जायनात दावीद राय सांगता तुमी थंयच रावा पुरा सारकें जाल्ल्या मागीर येया पळया मोगाचें न्हू आमचें विणगेपण आमकां लज एक कारण जाता वाचलें न्ही तें 2 Samuel 10:5 दाविदाक ही खबर मेळटच ताणें तांकां मेळोवंक एका मनशाक धाडलो दाविदाक ही खबर मेळटच ताणें तांकां म्हळ्यार ताच्या सेवकांक मेळोवंक एका मनशाक धाडलें कित्याक ते लजेन बुडले कित्याक ते लजेन बुडले रायान म्हळें तुमचें खाड पुरो ते लजेन बुडले आमकां विणगेपण आमी विणगी जाल्ल्या वेळार कठीण तरान लज एक पडतो मोगाचें न्हू झडतेच्या दिसा आमकां बूक ऑफ रेवलेशन 16:15 तशें आयकूंक मेळटा उगड्यापणाचो ग्रंथ 16 अध्याय 15वें वचन पळय सतराय कर एक चोरा बरी हांव येतलो जो कोण आपूण विणगो पडा नाये म्हण आनी आपली लज हेरांक दिसनाये म्हण नेसून जागरण करता तो मनीस भागीच सई वय मोगाचें न्हू आमी भागी जायते जाल्यार आमचें विणगेपण धांपूंक आसता आमी लज बगिना जाल्यार आतां तावन लज बगीजे त्या दिसा लजेक पडचें न्हय मोगाचें न्हू चवथें जावन हांव सांगता तुमकां आमच्या पातका वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी लजेक पडलो खंयच्या तरांनी लजेक पडलो देवाचो पूत रायांचो राय धन्यांचो धनी तो आनी तसल्या देवाच्या एकल्याच पुताक देवान आमचे खातीर ताका समर्पण दिल्लें आसतना कितें केलें आमी मोगाचें न्हू ताका इतल्या कठीण मापान लजेक घालें पळया
मातेवाचो वांदियल मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 27 to 31 तिके वाच पये. तोळ अधिपतीच्या शिपायांनी तोवर अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राज आंगणांत व्हरून जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड ताचे एकठांय केलो. भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तूर ताणी ताचे काढले आंग वस्तूर तांणी काडलें. आणि ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो ताचेर एक रक्तांबर शेरो गेलो. आणि खांट्यांचो एक मुकुट विणून खांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार ताच्या दवरलो मस्तकार दवरलो. आणि ताच्या उजव्या हातांत आणि ताच्या उजव्या हातांत दिव्याची बेतकाठी एक दिली बेतकाठी दिली. आणि ताच्या मुखल्यान आणि ताच्या मुखल्यान दिव्यांनी पडून दिंब्यांनी पडून ताची खेळकुळांक ताची खेळकुळां करून म्हणूंक लागले म्हणूंक लागले नमाज देवांच्या राया नामान जुदेवांच्या राया. आणि ताचेर ते थिंपी आणि उडयताले ताचेर तोंडार थिपी उडयताले. आणि ताच्या हातांतली बेतकाठी आणि काढून ताच्या हातांतली बेतकाठी काडून ताच्या मस्तकाक ताच्या मारताले मस्तकाक माथ्यार तोंडार मारताले. शेकीन ताच्यो खेबडायो एकिताच्यो कपड्यार केले पुरो. ह्या रितीन कितल्या कितल्या रितीन ताका खेळकुळां केली. कितें बरां नांवां आपयलीं पळय मोगाचो न्हू. ताका हो बिलजेबलाच्या अधिकारान देंवचाराक दवरयता. हो सुंकादारांचो वेश्यांचो सांगाती हो बेबदो ग्लाटन हाका पिशें धरलां. कितें पुरा खेळकुळां केलीं त्या देवाक. मोगाच्या न्हू ताका खुर्सार विणगो करूंक ना. कसली लज ताका भोगली. म्हजें पाताक तुमचें पाताक अनउपकारपण आमी अशें दाखयलें मोगाचें न्हू. अनउपकारपणा विशयांत आयकलें. देवाची काकुळटूच आमी तिरस्कार केलें मात्र न्ही. देवान आमचेर दिल्लीं आशिर्वादां तेंचो एक बाण कशें आयरो बोवान आयरो म्हणल्यार बरें देवाक आमी मारलें. हांगा खुर्सार तेच आमचे देवाची काकुळट कशी आमी हें केली. भाल्यान फापसिलें ताचें काळीज. मोगाचें न्हू भल्यान फापसिलें ताचें काळीज. देवाक आमी केल्लें आत्मान. मोगाचें न्हू हें आत्मान शिकोंदार अशें सांगता लुकाच्या वांदेलांत चॅप्टर 23 वर्स 44 जेजू मरतना 3 घंटे दनपारांच्या 3 वेळार सुर्याक धांपान पडली. पळया एक्लिप्स म्हणटा आमी पूण धांपान पडली म्हणटा हो सोबीतकान सांगता. सूर्यो सयत लजेलो. सूर्यो सयत लजेलो. आपल्या रचणाराक अशें अपमान करतात न्ही. अशें लजेक घालतात असत न्ही म्हण सूर्यो आपले मुखामळ धांपी लागलो म्हणटा शिकोंदार. पळया आयका लूक 23:44. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलो. इतल्यार सुमार दनपार जावन पावलो. आणि दनपाराची 3 वरां आणि पर्यंत दनपारांची 3 वरां पर्यंत सूर्याक धांपण पडलें. सूर्याक धांपान पडली. आणि सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सगळ्या गांवार काळोख पडलो. म्हणजे हांगा सुर्यान आपलें तोंडच धांपलें. तर आमी कितले लजन बरेजे. आमी आमच्या पातका वरवीं एक पाताक न्ही देवाक फापसिल्लें. देवाक कांटांचो मुकुट गेल्लो विणगो केल्लो. त्या देवाक आमी अशें चलयलें न्ही. म्हजें पाताक न्ही तें. कितलें रडूंक आसा हांवें. कितले लज भोगूंक आसा. रडचें हांवें सांगून जालां. आतां लज भोगचें. पातकाची लज आमकां भोगिचें मोगाचें न्हू. ही कृपा आमकां फोलोवन दी. पवित्र आमकां लज भोगूंक कृपा दिवं दी. सैमीच्या मोगला बापा आमी पाताक आदारतना तुज्या काकुळटी विरुद्ध आमी वेतो. तुजी काकुळट तुवें दिल्लीं आशिर्वादां वय मोगला बापा आमी ती तुजे विरुद्धच उपयोग सिता. तुज्या पुताक आमी भल्यांनी फापसिल्लें मोगला बापा. वय आतां लज भोगतो. आमच्या पातकाची लज भोगतो आमी. आमकां दी ती होली ब्लशिंग. पवित्र लज आमकां फाव कर बापा. आनी धरतेच्या दिसा आमी विणगी जायना जावच्याक आमकां तुजी कृपा दी म्हणून खालतेपणी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवांनी आमेन आमेन.
आमेन.